गायन घेऊया A10 पेज नंबर 5 A10. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी बागून विन्सेंट de पॉल हाच्या मानाक भेटयता. खेरीत भाशेन आमची फिरगोजीन जी संस्था आसा सान विन्सेंट de पॉल हाची मागुया तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आनीक हे संस्थेकूय जायते जाण भितर सरूंक आनीक जी गरज आमच्या गरीब भाव भयणांक आसा ती करूंक ताणें मुखार सरूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता देवाक दिन वासून वेन्सी डायस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो देवाचो पूत वो मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी कायदे आमकां जायते आसात पूण हे कायदे बेश्टे कायदे पाडपाच्या नांवाक न्हय बगर देवाचे मोहिमेक ते आमी पाडूंक आमकां हे भेटेंत आयज आमी कृपा मागुया. जायते पावटी ह्या कायद्यांक खाल आमी चिड्डल्या व दुसऱ्यांक आमी चिड्डायल्यात असले आमचे चुकीचे. हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुर्गदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळें हांव सारून सांगता मनाचे तोंडपणान सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध बापाचो भाग्य सदांच सांगवार मरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
बागेवन पावलून कॉलेजकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमच्यान वायट चिंतनान आनी खोट्या कर्तुबांक लागून एका वेळार देवा सोरशिल्लीं तुमी पयस आसल्यात, ताचीं दुस्मानां आसल्यात. पूण आतां तुमकां देवान आपल्या पुताच्या मरणा वरवीं आनी ताच्या विनाशीक कुडीन परतून आपले वेंगेन घेतल्यांत आनी आपल्या मोऱ्यांत तुमकां पवित्र, निश्कळूंक आनी निरअपराधी केल्यांत. आतां तुमी बावार्थान तीर आनी गोट रावात. शिव वर्तमान आयकून तुमकां मेळ्ळां त्या बोरवशांतलीं तुमी कोडसरूं नाकात. हें शिव वर्तमान सगल्या मनशांक परगट जालां आनी हांव पावलू ताचो सेवक. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, देव तरी म्हज्या आदाराक येता. सगलीं बरोबर म्हणुया, देव तरी म्हज्या आदाराक येता. तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा, तुज्या बोळान म्हाका न्हीद करून दी. म्हज्या मागण्यांक आयक, म्हजें मागणें आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानान घे. आमचो जबाब, देव तरी म्हज्या आदाराक येता. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. कशे मनान ताका योद्न वोंपतलो. तूं बोव कोणवालो म्हूण तुका वाकाणटलो. आमचो जबाब, देव तरी म्हज्या आदाराक येता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताळटार मुड्डून खाताले. कांय फारिजेवांनी तांकां म्हणलें, सोनवाराचें करूं नजो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरान गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावूंक सत्य नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावूं येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रिया भाव भयणीनो, कायदे आमकां जायते आसात आनी हे कायदे खेरीत भाशेन आमकां जिवीत दिवचे पासत, आमचें जिवीत जोड करचें पासत न्हू. हे कायदे म्हणटा तेन्ना जावं आमच्या देशाचे कायदे, जावं आमच्या धर्माचे कायदे, वो जावं जायत्यांक आमच्या गोराब्याचे कायदे आसात. अमके भाशेन जिवपाचे, अमके भाशेन ना जिवपाचे. थोड्याचे आमचे पर्सनल कायदे आसात, म्हणल्यार आमी आमकांच थोड्योश्यो वस्तू मांडून दवरलेल्यो आसात. आनी हे सगळे जे कायदे केल्ले आसात ते बरे, ते वायट न्हू. पूण
आयच्या दिसाक जेजू जी उतरां उलयता दिसता अशें की जेजू कायदे मोडपाक आपल्या शिसांक एके भाशेन मुखार एक उत्तेजन दिता व तांकां डिफेंड करता. जेन्ना तांणी कायदो मोडलो, कायदो सादो सोनवाराच्या दिसाक काम करूं नजो आनी जुदेवांचे चाली प्रमाणे वो जें इंटरप्रिटेशन हे फारिजेव आसात तांणी केलें, कोणशी तोडप, हातार घालप आनी ती मुड्डून ती खावप म्हणल्यार सोनवाराचें काम केल्ल्या भाशेन. आनी ह्या पासत तांणी हो मुद्दो मुखार काडलो आनी शिसांक विचारलें. हें तांणी विचारलां, थंय तावन पासून तें चुकीचें ना, तांकां दिसलां तें तांणी विचारलां. पूण विचारपाचें कारण कितें? ह्या कायद्या विशीं उलोवपाचें कारण कितें? खरेंच कायद्याच्या मोगान काय ज्या कोणी ते कायदो मोडलो असो तांकां दिसलो ते मनीस कोणाचे, तांचो गुरू कोण, ह्या कारणाक लागून हेतू भाव भयणीनो एकदम गरजेचो. जरी तर कायद्याचो हेतू आमकां बरेपण दिवपाक, जाल्यार कायद्या विशीं जेन्ना आमी उलयता वो कायद्या विशीं कोणाची टिका करता जाल्यार तो हेतू आसा तो तितलोय जिवीत दिवपा सारको आसूंक जाय. पूण पळयल्यार आमकां कळटा ह्या फारिजेवांचो हेतू मातसो वेगळे तरेचो, जेजूची टिका करपाक. कित्याक जेजू एक गुरुजी कसो सगल्या मुखार फांकी जातालो, लोक ताचेशी धांवतालो. तेच बरोबर ताचें शिकोवण बेश्टीच वयल्या वयर शिकोवण न्हय, पूण ताच्यो करण्यो ज्यो आसल्यो, जी ओचोऱ्यां ताचे वरवीं घडटालीं, ती सगलीं पळोवन लोक ताचे फाटल्यान वेतालो. आनी हे फारिजेवांचे वडील जे आसले तांचें एके भाशेन म्हत्व आसा तें देंवत रावतालें. आनी देखूनच तांची टिका करप, ताची चुकी काडप, कशे भाशेन तांकां लोकां मुखार खाला हें चालू आसलें. तर भाव भयणीनो, चुकता आमी जायते पावटी हे कायदे सांबाळपाक, पूण आमी कायदे पाळपाक चुकता तेन्ना आमची चूक मानून घेवन तो सुदार करप हें आमकां गरजेचें. आनी हें आमकां आमचो भावार्थ शिकयता. हेच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलू कोलोस्कारांक चीट बरोवन केरीत भाशेन सांगता, तुमी कायदो मोडला आनी कायदो मोडून तुमी देवाचेर आड गेल्यात, देवाचे दुस्मान कशे जाल्यात. म्हणजे पातक करून तुमी देवाचे दुस्मान कशे जाल्यात. पूण आमचो देव तुमकां दुस्मान कशें सोडिना, वो कायदो चुकलोले वो कायदो मोडलोले कशें सोडिना, पूण आपल्या पुता वरवीं तो आमकां परतून आपणाचे वेंगेन घेता. काय बरीं उतरां आयच्या पयल्या वाचपाची. तो आमकां आपले वेंगेन घेता आनी वेंगेन घेता तेन्ना आमी दुस्मान कशे उरनात, पूण ज्यो चुकी आमी केल्यात तातूंत आमकां बोगसणें मेळटा, आमकां तो निश्कळोवंक आनी निरपराधी करता. बरीं उतरां ही, आमकां निश्कळोवंक आनी निरपराधी करता. अपराध केला आमी ना न्हू, आमी आमकां खोतां घातल्यात पातका वरवीं ना न्हू, पूण तरी आसतना आपल्या पुताच्या मरणा वरवीं तो आमकां निश्कळोवंक करता. आमचें पाप जें आसा तें पुसून उडयता, आमचे अपराध आसा ते पुसून काडटा, आनीक कांयच दवरिना. तर हें तो आमचे पासत करता जाल्यार आमकां एक उलो मारला, कोलोस्कारांक उलो मारला ते भाशेन तुमी भावार्थान थीर आनी घट रावात. जें कितें जेजू क्रिस्तान ह्या खुर्सार आमचे पासत केलां आमकां पातकांतली सोडूंक, तें जरी तर आमकां भरवसो दिना वा तातूंत जरी तर आमकां भरवसो मेळना जाल्यार आमचें जिवीतूच एक निर्फळ जिवीत कशें, आमचो भावार्थूच एक निर्फळ भावार्थ कसो, आनी आमच्या जिविताची चाल दिसा दिसाक जी येता ती निर्फळ. तर आमकां हो भरवसो शुभ वर्तमानान मेळ्ळा, तोच भरवसो घेवन आमच्या भावार्थान आमी थीर घट रावंक, आमी चुकता तेन्ना ती मानून घेवंक आनी देवाची वेंग आमी बगूंक. जे भाशेन आमी जबाब स्तोत्रांतूय म्हणलां, देव तरी म्हज्या आदाराक येता, सगल्या वेळार तो आमकां आदार करता. आमी वसो, आमकां परतून परतून ताळण्यो सतायतात, जायते पावटी आमच्यान जायना, आमी परतून परतून त्याच पातकान पडटा, तेच कायदे परतून परतून मोडटा. पूण जरी तर आमकां ही खालतिकाय आसा वा भावार्थ आसा जाल्यार भरवशान आमी फुडें वचत जाल्यार देवूच आमच्या आदाराक येता आनी ह्या सगल्या वायटांतलो आमकां निवारता. म्हणटच जेजू आपल्या शिसांक जेन्ना डिफेंड करता तेन्ना कायदे मोडात हें सांगूंक न्हय, पूण कायदे आसात तांचो अर्थ समजूंक, आनी जरी तर खरेंच कायदे मोडटात
हेतू आसा कायदे मोडपाचो आनी वायट करपाचो जाल्यार हो हेतू बदलूंक. तर आमच्याय जिविताचो हेतू आमकां बरेपण घेवंक आनी दुसऱ्यांक बरेपण दिवंक जावं हे भेटेंत आमकां ही कृपा मागून घेवया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28. C1. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटोवया. आमचे डोळे उबारून देवा वावर पडूया. आमची काळीज उबारून देवाका सांगेलुया. ताज्या मोगासार आमचो मोग भोगुया. दोन्या तुझ्याच बऱ्यापणा तुझ्या उदारपणान तू आमकां दाखोवपाचें आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताज्या मोगासार आमचो मोग भोगुया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्व मानून घ्या. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या नांवान बाबा. उंचरगीं तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांव येता तांकां जय. उंचरगीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर घटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं
तुवें आमकां सोडविली सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मनशाचो पूत सोनवाराचोय ध्वनी आनी जे कायदे आमचे पासत केल्ले आसा ते आमकां सगळे जिवीत दिवचे पासत तांचो हेतू सांबाळूंक आनी आमी हे कायदे पाळटा आसतना आनी दुसऱ्यांक ह्या कायद्या विशीं पळयता आसतना दुसऱ्यांक बरें करपाचो हेतू आमकां सदांच मनान दवर म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळणीत पडूंक दिवनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या त्या म्हज्या भितर आमच्या म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Moja kuli rota
कुशिदारो साया जेजू जिवीत तुझे सामे जिविताचे जेजू जिवीत तुझे सामे जिविताचे उडमोडून म्हाका जीवन भरून वचा तुमीच उलोसाया दुसऱ्याक जीवन भरात उडमोडून म्हाका जीवन भरून वचा तुमीच उलोसाया दुसऱ्याक जीवन भरात जेजू जिवीत तुझे सामे जिविताचे जेजू जिवीत तुझे सामे जिविताचे प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमचीं काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वोद उपकार. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. आयकोयांत्राच्या उजवाडात संवसाराक आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पावसांत संवसाराक